मया इव्हॅक्यू प्रॉपर्टींत एकल्याक 2 घरांचेर दावो करपाक मेळचो ना। नवे घर बांदिल्ल्यान पोरण्या घराचो दावो सोडचो। तश्यो हरकती घेतल्यात जाल्यार त्यो फाटीं घेवच्यो। मया अशे तरेन कांय सनदी आडखून पडल्यात। ते फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 2 सनदींचो प्रश्न निकालान काडलो। मये कुमारवाड्या वयल्या सातेरी देवळाच्या सभाघरांत सनदी भेटोवपाच्या कार्यावळींत तो उलयतालो। शेत जमिनी लोकांच्या नांवार करपाची प्रक्रिया वेंगेत सुरू जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। मयेची इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आता सरकाराची जाल्या। आता थंय कोणे बांदकाम केले वा बांदून दुसऱ्या कोणाक विकले जाल्यार सरकार ते मोडून उडयतले। सरकारी जमिनींत आता कोणे बांदकाम केले जाल्यार ते मोडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। आयकात ताका। जेणून केस जर कितें आसत जाल्यार तो विचार करूं येता नाजाल्यार लोकांनी आतां घरां बांदतले ओके सरकाराच्या जागेर आनी तुमी आतां क्लेम करतले तें जावचें ना। आनी हांव परत एकदां सांगता आनी हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें सरकाराच्या जागेर जर कोण आतां घर बांदून तिसऱ्या पुढच्याक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता। परत सांगता आनी घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें। मया इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी जर कोण आता नवीन घर बांधता आणि जर बांधलेले घर नवीन विकत घेता जाल्यार ते डेमोलिशन जाले जाल्यार सरकाराक आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूं नाका। आमी जर कोणी बांदचे न्ही आता तुम्ही म्हणटले उरलेली इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ही सरकाराची प्रॉपर्टी आसा आणि त्या सरकाराच्या प्रॉपर्टी कितें करपाचें फाल्यां सकाळी गांवाच्या विकासा खातीर वेगवेगळे प्रकल्प जे करपाचे असतात त्याचो हांवें ताका आतांय सांगला की आमकां जर एखादो म्हणजे 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर जर जागा इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी आसा जाल्यार बरो प्रकल्प मयान आमकां हाडपाक जाता। आपूण सनद घेतली आनी मूळ घराचेर रावतालो ताका घर दिवं नाका म्हणून तेजेर ऑब्जेक्शन घातलें। पण कायदो हें सांगता तो ज्या घरांत रावता एक तर ड्युएल सनद मेळची ना, एकट्याच मनशाक 2 सनदी मेळूंक शकना सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे। दुसरो कायदो सांगता ज्या घरात तो रावता ज्याच्या नावार लायट आसा बील आसा मागीर तेणी क्लेम करूं आपल्या बापायचें घर आसलें म्हणून। पण आतां तुजो दुसरो भाव रावता आनी तेजें लायट आनी बील सगळें म्हणजे तेणी ओल्ड डॉक्युमेंट जर सबमीट केले हांवें ताका सांगलां तेजें डिसिजन घे। ऑलरेडी जे 1940 आमदाराचेर प्ले जालो आमदाराक दोगूय जाय हांवें मुद्दाम कळपाक सांगता ताजो कांयच भितर दोश ना आनी तेजो कांय इंटरफियरन्सूय आसचें ना। कायद्या प्रमाणे जो जेका रावता ताका त्या घराची सनद ही बेगीनात बेगीन मेळपाक जाय नाजाल्यार जातलो कितें एन्सिस्टर घरांत जो रावता पळय तेजेर अन्याय जातले तो तेजेर अन्याय जावन उपयोग ना म्हणून कायद्या प्रमाणे तो डिसिजन जे आहा ते ताणें घेवचें जेणे करून उरलेल्यो 90 सनदी ज्यो आहा पळय बाबडे जे ओरिजिनल जे रावपी घरां तांकांय जाता तितके बेगीन मेळटल्यो। ताची म्हाजी रिक्वेस्ट आसा जर कोणी अशा पद्दतीन कंप्लेनी घातल्या आपल्याच भावांचेर जाल्यार त्यो कंप्लेनी फाटीं घेवच्यो हें स्पश्ट मत आसा हितून आडवण्यात कांय अर्थ ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी संगीता ओली।